नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभेची वेंचणूक म्हयन्यार तेंकली. उत्तरेचे उमेदवार पळयल्यार अणभवाचेर, दक्षिणेचे पळयल्यार प्रयोगाचेर भर. उत्तरेत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आड काँग्रेसीन आदलो केंद्रीय मंत्री खलपाक उबो केला. दक्षिणेत बीजेपी काँग्रेसीचे नवे उमेदवार. आरजीचो डेब्यू. उत्तरेत मनोज सोडल्यार दोगूय उमेदवारांक 25-30 वर्सांचो आमदार खासदारकीचो अणभव. खासा रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणूक म्हयन्यार तेंकली. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजीचे मेळून वट्ट 6 उमेदवार वेंचणुकेंत देंवल्यात. उमेदवारी अर्ज भरपा वेळार कांय अपक्ष तशेंच इंडिया अलायन्साचे पक्ष सोडून हेर पक्षूय दिसपाक शकता. बीजेपीन प्रचाराक नेट धरतनाच उत्तरेंतलो सीट 1 लाख मायज मतांनी जाल्यार दक्षिणेचो सीट 60,000 मतांनी जिखता म्हूण दावो करपाक सुरवात केल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पळयल्यार उत्तरेंत अणभवी जाल्यार दक्षिण गोंयांत नवे उमेदवार दिसता. दोनूय कडली परिस्थिती पळयात. आतां मेरेन दोनूय मतदारसंघांनी दरेकी 3 उमेदवार फायनल. उत्तरेत भाजपाचो श्रीपाद नायक 6वे फावट वेंचणूक लडयता. डबल हॅट्रिकेची तयारी. काँग्रेसीचो रमाकांत खलप 2007 उपरांत एकाय वेंचणुकेंत देंवंक ना. 17 वर्सांचो गॅप. श्रीपाद एकदां मडकयच्यान आमदार, 5 फावट उत्तर गोंयचो खासदार. ताका 30 वर्सांचो अणभव. खलप 6 फावट मांद्रेचो आमदार, 1 फावट मगोचो खासदार. ताका सुमार 26 वर्सांचो अणभव. श्रीपाद केंद्रांत अटल बिहारी वाजपेयी आनी नरेंद्र मोदीच्या टमांत वेगवेगळ्या मंत्रालयाचो मंत्री जाला. खलप देवेगौडा आनी गुजरालाच्या सरकारांत केंद्रीय कायदो मंत्री आशिल्लो. खलप गोंयांत मंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्लो. 1996चे लोकसभा वेंचणुकेंत खलप पर्रीकार आनी अमृत कासारा आड मगोचे टिकेटीचेर जिखिल्लो. 1998त रवी नायकान खलपाक हरयलो. खलप 3ऱ्या नंबरार उरलो. 1999त खलप काँग्रेस टिकेटीचेर. श्रीपादान ताका 30,000 मायज मतांनी हरयलो. 25 वर्सां उपरांत श्रीपाद आनी खलप वेंचणुकेंत एकामेका सामकार उबे. आरजीच्या मनोजाची पयलीच लोकसभा वेंचणूक. विधानसभा वेंचणुकेंत तो हरिल्लो. गोंयकारपणाचे विशय आनी इश्यू घेवन आरजीन विधानसभेत 10% मतां काडल्यात. मनोजान वाळपय आनी थिये मेळून 11,000 मायज मतां काडिल्लीं. आरजीचें ग्रावंड लेवलावेलें काम आनी विरेशाच्या विधानसभेंतल्या कामाचें लोकसभेत टेस्टिंग. दक्षिण गोंयांत हे फावट वेंचणूक वेगळ्या पद्दतीची जातली. तिनूय उमेदवार पयलेच फावट विधानसभा वेंचणुकेंत देंवल्यात. सगळ्यांची आपापली वेगवेगळी गणितां. भाजपाची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेंपो पयलेच फावट राजकारणांत, थेट वेंचणुकेंत. स्पोर्ट्स, शिक्षण, मिडिया आनी संस्कृतीक मळार तिणें 20 वर्सां काम केलां. काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्यात फर्नांडीस निवृत्त नौदल अधिकारी. कारगिल युद्धा वेळार तो नौदलांत सर्विसेक आशिल्लो. दक्षिण गोंयांतले 3 लिनियर प्रकल्पांक विरोध करतना तो लायमलायटांत आयिल्लो. विधानसभा वेंचणुकेंत दाबोळे मतदारसंघात तो काँग्रेसीचो उमेदवार आशिल्लो. आरजीचो रुबर्ट परेरा तारवटी बोटीर कामाक आशिल्लो. आरजीचे टिकेटीचेर कुडतरीच्यान वेंचणूक लडिल्ली. थंय तांणी काँग्रेसी इतलीच मतां काडिल्ली. तिनूय उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट देंवल्यात. उत्तर गोंयांत 20तले 18 आमदार भाजपा आनी भाजपाक तेंको दिल्ले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 20तले 15 आमदार भाजपा आनी तांचे समर्थकांचे. तरीकूय लोकसभा वेंचणुकेंत बरी फायट जातली अशें चित्र दिसपाक लागलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. काँग्रेसीच्या उत्तर गोंयच्या उमेदवारान पोकळ गर्जना करच्यो न्हय. हरोवपाचो आशिल्लो जाल्यार 1999त तो केंद्रीय मंत्री आसतनाच हरयतलो आशिल्लो. बीजेपीचो खासदार उमेदवार श्रीपाद नायक पणजे प्रचाराक आयिल्ले कडेन उलयलो. आज काँग्रेसीची दशा जाल्या. आतां खंय तांकां आपल्याक हरोवप जमपाचें ना. आज जे सांगतात भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट हांव हरयतलोच म्हणून एक जो उमेदवार काँग्रेस पक्षाचो ताचो एक स्टेटमेंट आसा जे हांव तुका याद करून दिता. प्रेसाक तेंच तुजो सांगलां की तो जर हरयत आशिल्लो जाल्यार 1999 पयले फावटी ताजी म्हजी फायट जाल्ली. पयले तो आमी तो काँग्रेसी रावलो, हांव बीजेपी आशिल्लो. गोंयचे उत्तर गोंयच्या जनतेन तो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका 38,000 हरयल्लो. जिखपा जालो तेन्ना जिखता आशिल्लो न्ही, म्हाका हरयता तेन्नाच हरयता आशिल्लो. पण आतां काँग्रेस खंय पावल्या, कशी तांची दुर्दशी जाल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून आमकां जिखोवपी किंवा हरोवपी कोण हांव आनी तो न्ही, ही जनता आसा. जनता कितें ठरता ती करता. आनी म्हणून असले तरेचे पोकळ गर्जना करप हें बरोबर न्ही. आनी म्हणून म्हणटा की
उत्तर गोंयचे जनतेन ठरयिल्लें आसा कितें करपाचें तें आनी आमकां पूर्ण भरोसा आसा आमी सगळे मेळून ही निवडणूक ही आमची परीक्षा आसा 5 वर्सां आमी काम करतात आनी परत निवडणूक आयली की आमकां परीक्षा दिवची पडटा तर तूं प्रत्येक वेळार हांगासरल्या उत्तर गोंयच्या जनतेन आमकां पास केल्ले आसात आनी बरे फर्स्ट क्लासान आमकां पास केल्ले आसात आतां आमकां डिस्टिंक्शनां घेवूंक जाय. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जेलींत घालो म्हण आपाचो दिसभराचो उपास. दिसभर अन्न पाणी ना. गोंयचे आपाचे कार्यकर्ते आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ले. सध्या देशांत चल्लां तें पळयत जाल्यार लोकशाहीची खंय हत्या जाल्या. आज हो एक टोकन आमी हंगर स्ट्रायक दवरला एका दिसाचो. हेच दाखोवपाक की आमी कोणाक भिना. आमी अरविंद केजरीवालाचे बरोबर आसा आनी आमचो आशिर्वाद तेंचे सदांच बरोबर आसतलो. कारण तांच्यांनी बरें काम केलां, एक बरी पार्टी उबी केल्या, दिल्लीन बरें सरकार दिलां, लोकांची बरी बरी कामां केल्या आनी अशा बऱ्या राजकारण्याक लोकसभेचें इलेक्शन लागीं आसतना असो भितर उडप म्हटल्यार हें सारकें न्ही आनी तेजो निशेध म्हणून हो आज एक टोकन आमगेलो हंगर स्ट्रायक. टू सपोर्ट आवर लीडर बाबा अरविंद केजरीवाल आनी हो हांगाच न्ही जगभरांत आसा. पूर्ण भारत देशा भितर तेजे भायर जगान आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर हे चालू आसा. आज होल डे टू सपोर्ट हाव बीजेपी इज किलिंग डेमोक्रेसी, हाव बीजेपी इज इलिगली पुटिंग ऑपोजिशन लिडर्स इन जेल. हें तो लोकांक दाखोवपा खातीर आनी एक आमचो मोरल सपोर्ट, आमचो आशिर्वाद, आमचे जाणटे नेणटे सगळे जे आसात ते कशे अरविंद केजरीवाला बरोबर आसा हें दाखोवपा खातीर हो आज हांगा स्ट्रायक. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां सुरू असताना त्रास जावनय लोकांनी पाशस काढले ते महत्वाचे. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. स्मार्ट सिटीन कितें केलां तें खंय लोकांच्या बऱ्या खातीरच. काम सोंपूंक वेळ लागता म्हण बाबूशान माफी मागली. 31 मे मेरेन काम सोंपोवंक खंय यत्न चल्ला. ना कितें जातलें न्हू. आतां एक पाटी कंप्लीट जातकच मागीर लोक दिसतलो कितें तेमी त्रास कितले घेतला ते. सो इट इज नॉट दिस. आय अंडरस्टँड दॅट द people understand that whatever we have done is for their benefit. And हांव तुका कितें केल्यार न्हू मातशें टायम लागतात न्हू. मात्र सी this is not a new city, this is an old city. From old to convert it to create a new infrastructure, basically it takes time. You got to dig the old one to make a new. So I appreciate the people of Panjim for having patience, and I apologize that so long it basically took to complete. But by May 31st it should be complete. स्मार्ट सिटीच्या कामा निमतान सांतिनेचो काडिल्लो वड कांपाल ग्राउंडार लायलो. स्मार्ट सिटीच्या नांवान जाणटे रूख मारतात म्हण ग्रीन एक्टिविस्टांनी मेळवातींच्या रॅलीन निशेध केल्लो. वड खंयी जगपाक शकता म्हण स्मार्ट सिटीवाल्यांक दिसता. आप म्हणटा लोकांचो आवाज चडटा तो पळोवन खंय झाड रिलोकेट केले. तर हेंच तें वडाचें झाड, ज्या वडाच्या झाडा लागून फाटले 2-3 दीस जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो. सांतिनेज हांगासर हें वडाचें झाड आशिल्लें, थंयसर जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी इवन मेणवाती लावन देवाक गाराणें घालून थंय एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो की हें जे वडाचें झाड आसा तें थंयच्यान काडूं नाका. ते 200 वर्स पोन्ने जे झाड आहा ते म्हणटा ते थंयच्यान हालोव नाका. पूण तरी स्मार्ट सिटीन त्याच रातयां हें झाड आसा तें थंयच्यान उमटलें आनी दुसरे दीस सकाळीं कांपाल हांगासर जो फुटबॉल ग्रावंड आसा, नवो फुटबॉल ग्रावंड जाता थंयसर त्या फुटबॉल ग्रावंडाच्या वाठारान हें झाड हाडून हांगासर तेंच्यांनी रिलोकेट केला. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा लोकांक भियोन सरकारान झाड परते लायले. झाडाक हार घालपाचो हे की आज जे लोकांच्या आवाजाचो विजय जाला, लोकांच्या आवाजाक भिवन सरकारान जे झाड कापिल्ले रातचे दरोडेखोर कशे रातच्या काळखान जो दरोडो घालता तसो येवन हें झाड कापलें. जे एक हिंदू धर्मा भितर ताका एक वेगळी सँक्टिटी आसा तें झाड तांणी कापलें. आनी दुसरे दिसा जेन्ना आमी म्हणलें की त्यो पळयता आनी लोकांनी बोवाळ घालो तेन्ना लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर हांगा हाडून हें झाड रोयलां. परिस्थिती पळय झाडाची. जें झाड रिलोकेट करपाचें आसता तें अशें कापना. ताची परिस्थिती पळय. हें झाड प्रतीक आसा सरकाराच्या
दादागिरीचे. बिजापूरच्यान गोंयांत येतना प्रायव्हेट बस चोरला घाटांत परतली. 6 प्रवाशी जखमी. सगळ्यांचेर सांखळे हॉस्पिटलांत उपचार. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी बस परतली. मजगतीं कर्नाटकाच्या चित्रदुर्गांतल्या होलोलेकेरेंत पॅसेंजर बस परतली. 4 जाण सोंपले, 30 जखमी. बस बेंगळुरू सावन गोकर्ण वताली. शिवोले डॉमिनोजा लागसार पेडणे नागझरच्या साहिल गडेकाराचेर सुरी हल्लो. बरोबरच्याक बडयलो. ताच्या मोटरसायकलीचेर चिरो घालो. हणजूण पुलिसेंत 4 आड कागाळ. एका अल्पवयीनाक धरलो. हणजूण पुलीस फुडलो तपास करतात. नमस्कार. काल राती शिवोले डॉमिनोजा कडेन एक एसॉल्ट जाल्लो आसा. 4 जाणांनी एकट्याक जो पेडणेचो रहिवासी आहा तो थंयच्यान वयतालो तेंचे तोंडाक तोंड जालें आनी हे 4 जाणांनी ताका सुरी घेवन मारिल्लो आसा आनी 4 जाणांच्या मदीं एकटो मायनर आसलो. अंजून पुलिसांनी 4 जाणांचेर बूक केल्ले 4 जाणांक बूक केल्ले आसा. स्टुडंटा खातीर संरक्षण. म्हापशेंचें नुस्त्या मार्केट बुधवारा बंद. एका एक्टिव्हिस्टाच्या कंप्लेनीचेर 5 नुस्तेकारांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान हाजीर रावंक नोटीस काडल्या. तांकां तेंको म्हण सगळ्या नुस्तेकारांची बरोबर वचूंक तयारी. तशेंच वेळ पडल्यार कागाळ करपी एक्टिव्हिस्टाच्या घराचेर मोर्चाय व्हरपाची तयारी. तरी पूण आमी वगी रावली. आतां आमी वगी रावपा सारकी ना. तेजे कितें तरी आमी घेतलीच. कितें तरी आमची सगळ्यांची एक निर्णय आसा की आमी सगळीं एकवटान वयतली थंयसर हितून कलेक्टरान आनी शटडावन करतली मार्केट बुधवार दीस. फूल मार्केट आख्खे सकाळचे 5 ते सांजेचे 8 पर्यंत फूल मार्केट बंद करतली आनी थंय वयतली. आनी आमची सगळीं जी वेंडरां आसा न्हू तिवूय बी थंयसरूच वयतली. फीश मार्केटाची वेंडरां आसा तिवूय कलेक्टरान वयतली. आनी तेणी आमच्या 5 जाणांक कंप्लेन करून मामलेदारान व्हरपाचें ताणें केलें. ते आमी वगी रावचे ना. ती आमची मनशां. आमी तेंच्या बरोबर सगळीं जाणां वयतलीं मार्केट बंद. आयकना कलेक्टरान सुद्दां आमकां तो आयकना जाल्यार आमी तेच्या घरा कडेन वचून बसतलीं आनी ताका कितें सांगूंक जाय तें सांगतलीं. दोनदा विधानसभेची वेंचणूक हरलो तरी जनसंपर्क तुटूंक ना. लोकांकडेन अजुनूय कनेक्ट आसा. प्रियोळचो आदलो आमदार मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. ताज्या प्रियोळ मतदारसंघात अदीमदीं ताची फेरी आसता. वेंचणुकेचे वारें व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. हांव 2017 जरी डिफीट जालो जाल्यार 2019 हांवें शिरोड्या लडयलो. 60-70 मतांनी हांव हरलो आनी 2019 शिरोडा जातकीर 2022 परत प्रियोळ लडयलो. तो बी 100-150 मतांनी फरक पडलो. सो आमचें जें कार्य आसा समाजान जें कार्य आमी करता पयलीं बसून करीत आयिल्लें आसा. आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान नाशिल्ले तें कार्य आमचें चालूच आसा. आतां हांव आठवड्यांतल्यान 1-2 तरी प्रियोळा वता. खंयचे वर्धापन दीस आसता, कोणाचे बर्थडे आसता, कोणाचें वेडिंग आसता, सगळ्या आमंत्रण आसता आमी वता. शिरोड्याय वता, प्रियोळाकूय वता, फोंड्याय भोंवता आनी लोकांक आमी मेळत आसा. लोकसंपर्क आमी तोडूं ना. जरी पळयत घरा कडेन बसलो आसत किंवा ऑफिसांत बसलो आसत लोकसंपर्क तोडूं ना. आनी पयलीं बसून आमची संवय आसा धंदो आनी राजकारण आमी बरोबर घेवन वता आनी त्या खातीर आमकां टायम कसो वता तें अजून कळना. सो अजूनही तुमचो सोशल वर्क कितें आहा तो चालूच आसा? चालूच आसा. साळगांवच्या लोकांनी मसुंडेचे जिर्णोद्धार स्वताच केलो. ही मसुंडी थळाव्यांनीच एकठांय येवन उबारिल्ली. हांगा निमण्या संस्काराक जात आडवी येना. डेथ सर्टिफिकेट आसल्यार परवानगी दितात. मसुंडेची समिती मुक्तीधामाचो अध्यक्ष प्रदीप पाडगांवकार उलयलो. मसुंडेच्या वाठारांत ल्हानशें गार्डनूय केलां. साळगांवच्या लोकांनी मसुंडेचें रिनोव्हेशन केलें. थळाव्यांनीच ती बांदिल्ली. आतां थंय ल्हानशें गार्डनूय केलां. हे मसुंडेचो कोणाकूय वापर करूंक मेळटा. जातीचें बंधन ना. डेथ सर्टिफिकेट आसल्यार पुरो. मसुंडेची वेवस्था पळोवपाक मुक्तीधाम म्हूण समितीय केला. साळगांव मुक्तीधाम जी टीम आसा
त्यांचे सगळ्यां मदीं समन्वय आहा, म्हणजे एकामेकाचें अंडरस्टँडींग आहा. 5 जाण एकामेकाक फोन करून कोण तरी हय घडटा हें तें करता. आतां अशें जाता की खंयचो तरी दुसऱ्या गांवांतलो मनीस हांगा रावता भाड्याक आनी तो मेल्लो आसता. मागीर रमेशाक कोण तरी सांगता, जावं मनोजाक सांगता, जावं प्रदीपाक सांगता, कोणाक सांगता. मागीर ते एकामेकाक विचारता कितें करूया. म्हणजे आमचें थरलेलें आहा की बाबा मेलो न्हू, तो जर नॅचरल डेथ मेला आनी तेजी जर डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल आसा, आमी ताका आमच्या मसुंडेन घेता. तो खंयच्याय धर्माचो आसूं, खंयच्याय जातीचो आसूं आनी खंयच्याय गांवचो आनी देशांतलो राज्यांतलो आसूं, आमकां तें पडना. ही जेन्ना बांदपाक पळय सुरू केली तेन्ना अख्खो गांव जमलेलो हांगा. कोणे चिरे दिले, कोणे सिमीट दिले, कोणे रेंव दिले. 1980, 81, 82 सालान तेन्ना लोकां कडेन व्हडलो पयसो नासलो, इनकम लेवल कमी आसली, पूण लोकांनी भयंकर त्रास काडून रातभर हांगा ह्यो वणटी बिणटी बांदून सगळी तयारी केली. तेन्ना पॉलिटिकल आमी कोणाचोच सपोर्ट घेवंक ना. बरो कॉन्सेप्ट हो लोकांक दाखोवन दिवया की मसंडी अशी आसची गांवची. थोड्या गांवांनी आमी पळयता की मडे लासोवपाक प्रॉब्लम जाता, ते मागीर आपल्या प्लॉटांनी किंवा भाटांनी खंय तरी आसा म्हणजे लोकांनी अशें चिंतचें की हो एक कॉन्सेप्ट आतां सालिगांवच्यान तेंच्यांनी एक बरो व्हरचो आनी गांवकारांनी किंवा एक पंचायती कडेन एप्रोच जावचें किंवा MLA कडेन एप्रोच जावचें आनी एक जागो स्थायीक करचो एक स्मशानभुमी खातीर. मॅन्डेट टीम आसा म्हण आमकां सदांच बरें दिसता. खुदा थोडे कडेन अशें कॉम्प्लिकेशनां जाता जेन्ना चलयो निमणे संस्कार करून सोदता तांकां पासून लोक आडयतात की तुमी कशें करतले, चल्यांनूच करपाक जाय. आमचे कडेन तशें कांयच ना. इवन आमी फुडले आतां आदले कितें हें आसत पळय कांकणां फोडप, मणी तोडप आनी मागीर आमी तें बी ल्हव ताका बंदी घालूंक सोदता. आमी लोकांक कन्विन्स करूंक सोदता की फॅमिलीक कोणाक त्रास जाता जाल्यार प्लीज तें करूं नाकात. तांकां सन्मानान वचूनी आनी फाटल्यान आहा तांकांय सन्मानान रावन. ह्या गांवांत आमच्या सालेगांव गांवांत आमी केन्नाच तशें करूंक ना. आनी जो फॅमिली मेंबर सुद्दां आज तूं कोण लायन आसलो पळय न्हू, त्या टायमार आमची टीम आसली पळय, स्पेशली रमेश हेणें खूब काम केल्लें आहा त्या टायमार. की ही आख्खी टिमूच आसली तेन्ना आनी हेणें चड हें केल्लें आहा की केन्नाच कोणाक आमी अशें हें करूंक ना की सगळ्यांक आमी हेल्प केल्लो आनी हेज्या फुडें आमी अशेंच वायट सुद्दां प्रसंगान कितें असं येयलें जाल्यार आमी चालू आसतलें तें बरें काम करता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. 70 वाठारांत रेडे घाटीत मामा आनी भाच्याचो फातर म्हण 2 फातर फामाद. व्हडलो आसा तो खंय मामाचो, धाकटो भाच्याचो. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार सांगता, ल्हानशा 3 फातरांचेर व्हडलो फातर हो अजापाचोच प्रकार. अशा फातरांचो खंय अभ्यास जावंक जाय. 70त सैमाची वेगवेगळी रुपां पळोवपाक मेळटात. अशेंच हे मामा भाच्याचे फातर. व्हडलो मामाचो जाल्यार धाकटो भाच्याचो फातर. जे तरातरांचे फातर आसा तेतून 2 एक ल्हान आनी एक व्हड असो जो आमकां शिलाखंड पळोवपाक मेळटा तांकां मामा भाच्याचो फातर म्हणटा. त्या शिवाय त्याच्या देगेकूच आमकां फातर पळोवपाक मेळटा ताका लोक जल्म्याचो गुणो म्हणटात. आता हे दोनूय जो व्हडलो गुणो आसा ताका लोकांनी मामाचें नांव दिलां आनी दुसरो धाकटो आसा ताका भाच्याचो गुणो म्हटलेलो आसा. त्या अर्दान जो जल्म्याचो गुणो दिसता, जल्मी म्हणजे मूळ पुरुष जेनी हो गांव वसमणूक हाडलो, ह्या वाठारांत जेनी वास्तव्य केलें, अशें आदीम काळा पासून हांगासर 70 लोक येताले, लोकांचे समूह येताले आनी असोच एक लोकसमूह ह्या वाठारांत रावतालो आनी तेची याद करपी हो जल्म्याचो गुणो. व्हडलो फातर 3 ल्हान फातरांचेर आसा. केन्नाय कितेंय जावपाक शकता अशें दिसता, मात तीच ताची वेगळी वळख. हो एक व्हडलो फातर आसा गोल आनी हो फातर एका मोठ्या फातराचेर असो आसा की तो 3 भागाचेर तेंकता आनी इतलो वेट कसो काय सांबाळटा. हो एक वेगळ्या पद्दतीचे एक कल्पने पलीकडचे एक विचार कितें तरी आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी अशें म्हटलें वयता की हांगासर पयलीं झर आसली आनी थंयसर जनावरांक पाणी मेळटालें अशें जाणटे लोक सांगता. इतली वर्सां जाली त्या फातराक आनी तो फातर इतलो आपलो वेट घेवन बँड पोजिशनान आसूनय तो कसो सांबाळून उरता, हेच्या फाटलें सायन्स कितें हें आमकां पळोवपाची गरज आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.